नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारात. गोंयांत थरिल्ल्या बांगलादेशींक बिराडाक दवरतल्यांनी केन्नाच तांचें टेनंट व्हेरिफिकेशन केलें ना. ह्या घरमालकांची चवकशी जातली. मुख्यमंत्री प्रोन्नटा कडेन उलयला. आधार कार्ड खाजगी एजन्सी कडेन आशिल्ल्यान कोणूय वचून खंय आधार कार्ड करता म्हणून लक्षात आयला. बांगलादेशी आनी आधार कार्ड विशीं केंद्रीय घर मंत्रालयाक खंय रिपोर्ट धाडला. गोय सरकारान टेनंट व्हेरिफिकेशन कायदो हाडून व्हेरिफिकेशनाक सुरवात केल्ली तेन्ना गोंयांत भाड्यांनी रावपी कितल्याशाच लोकां कडेन भारतांतलो आपलो पत्तो ना म्हूण लक्षात आयला. गोंयांत 20 वयर बांगलादेशींक धरल्यात. सोद मोहीम चालूच आसा. टेनंट व्हेरिफिकेशन बिल आमी गोंय विधानसभेत पास केल्या उपरांत फाटल्या दिसाच्यान टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात जाल्लें आनी ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशन करता आसतना आमकां दिसून आयलें की कितलेशेच लोक जेंच्या कडेन एड्रेसीस म्हणजे देशांतले एड्रेसीस ना हे म्हणपाक काय हरकत ना. आनी अशा पद्दतीन इल्लिगली स्क्रॅप यार्ड आसतले किंवा इल्लिगल बिजनेसीसांनी इनवॉल्व लोकांगेर रूम घेवन लोक रावता. हांव लोकांक आव्हान करता, तुम्ही रुमांक दवरता आसतना व्हेरीफाय करात मनीस आयिल्लो खंयचो आयला आनी कित्याक आयला, तो कितें धंदो करता तो. कारण आजकाल जी चोरी जाता, आजकाल ज्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे इल्लिगल एक्टिविटीज आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे जे आमी म्हणटा की कायदे मोडून वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करता, ह्या अशा पद्दतीचे लोक रावता. त्या खातीर आपल्या कडेन जर भाडेकरू दवरपाचो आसा जाल्यार पयलीं पुलीस व्हेरिफिकेशन तेंच्या कडल्यान घेयात. पुलिसा कडल्यान व्हेरिफिकेशन घेतल्या उपरांतूच भाडेकरू दवरात, ना जाल्यार दवरूं नाकात. 20 पेक्षा चड जण बांगलादेशी अरेस्ट केल्या आनी आमच्या उरलेल्यांकूय बी सोदप सुरू आसा. समेस्त गोंयकारांनी तांकां पुलिसांक सहकार्य करचें. अशे लोक कोण आहा तांकां अरेस्ट केले वयतले आनी तांकां ऑलरेडी बांगलादेशाक आमी परत एकदा डिपोर्ट करतले. आमची पुलीस टीम प्लस नॉर्थ आनी साऊथ गोवा सगळे SP आसतले, ANC आसतले, पुलीस आसतले, क्रायम आसतले, सगळे खूब मोठ्या प्रमाणात हाजेर कामाक लागल्या आनी कोणाकूच अशा पद्दतीचा जो इल्लिगल स्टे हो गोंयांत करपाक दिवचे ना. सर, ते व्हेरिफिकेशन तेंचें जावन आशिल्लें न्हू, पोलीस व्हेरिफिकेशन जावन आशिल्लें. जे कोण धरल्या तांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन केन्नाच जावंक ना. सो ते कोणागेर रावताले तेंचेर कितें एक्शन जातली बीन? ऑफकोर्स तांकां तेंच्यांनी कित्याक दवरलेले, केन्ना दवरलेले तांकां खबर आसलें काय ना, ह्यो सगळ्यो गजाली आतां सुरू जातले. म्हणून हांवें म्हटलं आपल्या घरान दवरच्या पयलीं व्हेरीफाय करून तेच्या कडेन पुलीस व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट आसा काय ना हे पळोवनूच दवरचो. एकट्याकडे गोंयचे आधार कार्डूच सापडले. गोंयचे आधार कार्ड ही प्रायवेट एजन्सी कडेन दिल्ले असल्या कारणान एकदा आधार कार्ड करपाचो म्हाज्याय लक्षान आयला की आधार कार्ड कोणूय वचून करता. ऑलरेडी त्या बाबतींत हांवें होम मिनिस्ट्रीकूय इन्फॉर्म केला. हे जे रावल्या ते बी जे आहा तेंचो आतां जो आमकां रिपोर्ट आयला तो होम मिनिस्ट्री खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडून दिल्लो आहा. स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. प्रधानमंत्री मोदीच्या वाडदिसा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मोहिमेत मिरामार कळंगुटे केल्ले मानवी साखळेचो प्रधानमंत्र्यांनी आकाशवाणी वयल्या मन की बात कार्यावळीन तोखणायेन उल्लेख केलो. मनीस जातीचे स्थायी उदरगतीक दर्या सुरक्षा म्हत्वाची. गोंयांत मानवी साखळे वरवीं केल्ले जागृतीचो यत्न दखल घेवपासारको अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलां. गोंयच्या 37 दर्यादेगांनी ही मोहीम जाल्ली. समुद्र से नाता अटूट रहा है. यह तटीय सीमा कई राज्यों और द्वीपों से होकर गुजरती है. भारत के अलग अलग समुदायों और विविधताओं से भरी संस्कृति को यहाँ फलते फूलते देखा जा सकता है. इतना ही नहीं, इन तटीय इलाकों का खान पान लोगों को खूब आकर्षित करता है. लेकिन इन मजेदार बातों के साथ ही एक दुखद पहलू भी है. हमारे ये तटीय क्षेत्र पर्यावरण से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. क्लाइमेट चेंज मरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो दूसरी ओर हमारे बीचीज पर फैली गंदगी परेशान करने वाली है. हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें. यहाँ मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ. इसी दिन कोस्टल क्लीनअप डे भी था. आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली. इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी. इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले. गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई. काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को
प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एनएसएस के लगभग 5000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया। गोयच्या उल्लेखाचेर सीएम सावंत खोशी. आज तांच्यांनी विशेष उल्लेख जो केलो तो गोंयचो आणि तोय बी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर या मोहिमेच्या अंतर्गत 17 सप्टेंबर द कोस्टल डे या दिसाच्या निमित्तान आम्ही समेस्त गोंयकारांक हांवें आव्हान केल्लें की गोंयच्या पुराय सगळ्या बिचाचेर एक ह्युमन चेन फॉर्म करची आणि ती ह्युमन चेन मेसेज दिताली की गोंयचे बीच आसा हे स्वच्छ आसा, सुरक्षीत आसा. से नो टू ड्रग्स ही कॅम्पेन आम्ही राबयता आणि ताचोच म्हणजे आम्ही खंयसरूच मेन्शन करिनासतना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तांची दखल घेतली आणि तांच्यांनी ह्युमन चेन फॉर द सेफ बीच इन गोवा हाचो उल्लेख तांच्यांनी केलो. त्याबद्दल समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव तांचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि स्वप्नील तारी. तेरेखोल थंड पडिल्ल्या गोल्फ कोर्स प्रकरण टीसीपीचो कायदो दुरुस्ती परत तकली वयर काडटा. 10 वर्सां मायज जाली. तेरेखोल 13 लाख चौखंड मेत्र सुवातीत लिडिंग हॉटेलाचो गोल्फ कोर्स हाडूंक थळाव्यांचो विरोध. स्टे हाडपी कुळांक टीसीपीच्या हालचालींचेर दुबाव. 4 लाख चौखंड मेत्र सुवातीत गोल्फ कोर्स हाडूं येता म्हणून नवो कायदो. तेरेखोल अलर्ट. फाटले 14 वर्सां समज जाली आमी हे प्रोजेक्टा अगेन्स्ट झगडटा आमी. सो अशें गोंयान एकूय म्हाका दिसता कोर्ट ना जे कोर्टान आमची केसीस ना अश्यो. रायट फ्रॉम मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, सेशन कोर्ट, अप टू हायकोर्ट हे सगळ्या कोर्टान आमची केसीस चलयल्यो आहात. सो ह्या आमचें स्ट्रगल इतलें स्ट्रॉंग जालां आमी हायकोर्टान वचून सुद्दां आमी स्टे घेतल्या आनी आमी इतले मेरेन करून पावल्यो की जे लिडिंग हॉटेलची कंपनी आहा पळय तांकां बँकक्रप्ट केले आमी. तेरेखोल 13 लाख चौखंड मीटर सुवातीत लिडिंग हॉटेलान गोल्फ कोर्स हाडपाचो प्लान केल्लो. ताच्या आड दशक मायज जाले तेरेखोलची कुळां कोर्टात झगडटात. हायकोर्टाची स्टे मेळोवपी तेरेखोलकारांक टीसीपी कायदो दुरुस्तीचो भंय. बँकक्रप्ट साबीत जाल्ल्यान तांकां आमकां आतां मनान आमच्या मनांतली भीती गेल्ली आनी आतां हो एमेंडमेंट करून जी पोत्तून आमकां एक भिरांत खंय आमच्या लोकांक पडली तेन्ना हांव एक निशेध मारतां की असले गोल्फ कोर्स म्हणटा ते आमच्या गांवांत आमी केन्नाच करूंक दिवचे ना. थंयची कुळ मुणकार संघटना परत कायद्याच्या झगड्याक तयार. कोर्टाच्यो पायऱ्यो झगडोंक वयचें पडटलें आनी आमकां परतून त्रास जातले. आमच्या भुरग्यांक बारांक सगळे आमी आमचें पोट सोडून आमी असल्या कामाक आमी लागलेले. म्हाका दिसता एक 6-7 वर्सां तर आमी कोर्टा फाटल्यान जाल्लेले. तो भिरांत तसली परती येयना जावंक गोवोरमेंटान आमचे सगळ्या लोकांच्या नांव मागता. एक पंच कसो आतां जाला की हो अमेंडमेंट असलो अमेंडमेंट पयस धरून लोकांक कितें बऱ्याक पडटा, कितें बरें सवलती कितें मेळटा तसलें कितें बरें जावचें. टीसीपी दुरुस्ती आड सगळो गांव एकठांय हरकत घेवपाचे तयारीत. आमकां झगडपाक खंयचोच एक कायदो आसतना कित्याक की तांकां ऑलरेडी एक परमिशन दिलेल्या भाशेन जातलें. ह्यो एक आमकां एक भिरांत आहा. आमकां ह्यो सरकारान जरी तर हल्लो एक एमेंडमेंट करून हाडलो जाल्यार आमी हायकोर्टान झगडटले कितें. आमची ती झगडी जाल्ली हांचे बसत लिडिंग हॉटेलाचे अगेन्स्ट आमकां ही टॅलेंटेड जमीन एग्रीकल्चर जमीन प्रिजर्व करून दवरूंक लागली फॉर फ्युचर जनरेशन. कित्याक सोदमा तर तांकां एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीन सोदमा तांकां तर गोल्फ कोर्स करपाक तर दिलो जाल्यार आमचे हितून झगडीच करूंक आमकां मेळची ना, झगडूंकूच मेळचें ना आमकां फायट करपाक लागून हितून कोर्टान. टीसीपी दुरुस्ती आड सगळो गांव एकठांय हरकत घेवपाचे तयारीत. गोल्फ कोर्स सोडून बरो प्रकल्प हाडात हरकत ना, मात गोल्फ कोर्स तेरेखोलकारांक नाका तो नाका. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि साहिल मांद्रेकर. आळशी कामचुकार घाळ अकार्यक्षम सरकारी जावयांक सक्तीन CRS दिवपाच्या सर्क्युलराचेर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काकू सुरू. सर्क्युलराक खंय विरोध ना, मात प्रामाणीक कर्मचाऱ्याचेर अन्याय जावंक जायना. कोणाचेरूय राग काडून कोणाचोय बळी वचूंक जायना. कितें करता ते वेवस्थीत चौकशी करूनच करचे. सर्क्युलराचेर संघटनेची ताकतिकेची बसका. हो रूल इम्प्लिमेंट करता आसतना गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई असोसिएशन गोवा गव्हर्नमेंटा कडेन मागता जेन्ना खंयच्या गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईचेर ही प्री मॅच्युअर रिटायरमेंट जेन्ना पळय लागतले
गव्हर्मेंटान प्रत्येक गव्हर्मेंट एम्प्लॉयीची स्टडी करची आनी तेजेर अन्याय करचो न्ही हें गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशनाचें स्पश्ट मत. जेन्ना तेजी करेक्ट इन्क्वायरी जातली डिपार्टमेंटली आनी बाय फ्रेमिंग ऑफ इंटरनल कमिटी, ती कमिटी कोण पसून आसतले ते आमी फुडें सांगतले, जेणे करून एक सिन्सियर एम्प्लॉई जर तर खंयच्या डिपार्टमेंटाक काम करता तेजेर खंयच्यानच अन्याय जावं नये आनी एक प्रीमॅच्युअर रिटायरमेंट तेजेर अन्यायकारक हो जो पळय कायदो काडी आसा तो ताका लागनायो हें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. जे आर्टिकल जो फंडामेंटल रूल FR 56J हेतून क्लियरली मेन्शन केला की खंयच्या एम्प्लॉईक एक 3 फावटी चान्स दिवचो खंयच्या एचओडी ऑर ए गव्हर्मेंटान प्रत्येक डिपार्टमेंटान ज्या डिपार्टमेंटाक हे प्री मॅच्युअर रिटायरमेंट ज्या एम्प्लॉयीचे लागतले, जर तो समज गव्हर्मेंट एम्प्लॉई 30 वर्सां त्यांनी सर्व्हिस केल्ली आसा आनी जर तर तो समज 2005 ह्या वर्सा पयलीं जर तो गव्हर्मेंट सर्व्हिसेक जॉईन जाल्लो आसा जाल्यार ताका सगळी पेन्शन जे पळय मेळटा रिटायरमेंट पेन्शन ते ताका लागू करची. मुरगांवां विमानतळ, रेल्वे आनी पोर्ट आशिल्ल्यान वास्को गुन्यांवकारी बेकायदेशीर गजाली चड. 10 वर्सां फाटीं लायिल्ले CCTV जाग्यार ना, आसा ते चलना. आमदार म्हणटा पुलीस पालिकेक एकठांय बसोवन जाग्यार घालता. पुलीस आनी पालिकेन मेळून जाय तशें नेटवर्क घालचें. CCTV घाल्या उपरांत तांचें मेंटेनन्सूय खंय जावंक जाय. वास्को सिटीन जे CCTV आसलेले ते 10 वर्सां पयलीं घातलेले जेन्ना फ्रांसीस सार्दिनबाब MP आसलेलो. त्या CCTV घातले म्हूण जायना, ते काही जाग्यार CCTVच ना. तर वास्कोन आमकां CCTVची गरज आसा की रेल्वे स्टेशन लागीं आसा, पोर्ट लागीं आसा, एअरपोर्ट लागीं आसा. तर खंय ना खंय हांगासर लेबराचें मुवमेंट चड जाता आनी क्रिमिनलूय चडशे ट्रेनीन येता, काम करता चल्ले. आमी बी म्युन्सिपालिटीक एक थोडे स्ट्रेटेजीक पॉयंट्स काडिल्ले, मोर देन 100 आशिल्ले आनी हाका लेटर केल्लें म्युन्सिपालिटीक टू इन्स्टॉल द CCTV कॅमेरा. बट मागीर तांणी कितें लेटर केलें की कलेक्टराक आनी ड्यू टू द लॅक ऑफ फंड्स तांचे ते हातूंत बसना जालें. सो मागीर आमी ते परत पॉयंट्स कमी केले आनी थ्रू SDPO थ्रू परत प्रपोजल धाडलें. सो आतां ते सद्या तितल्यारच आहा, आमी ते फॉलो अप करता. CCTV कॅमेरा मेन कितें वाचून कितें क्रायम जाली डिटेक्ट करपाक आमच्या इजी पडटलें. आनी तो कोण कल्पीट आहा कितें क्रायम करून गेल्यार धांवपा बी वचपाक ताका आमी ट्रेस करूंक शकताली. आमी फाटीं पासून पुलिसांक सांगिल्लें आसा तुमी एक इस्टिमेट काडा, तुमी एक प्लॅन तयार करात विथ द म्युन्सिपालिटी. म्हणजे खंय तुमी CCTV घालेच म्हूण जायना, तांकां मॉनिटर करपा खातीर कोण तरी आसपा जाय. नाजाल्यार दाखोवपाक लास्ट टायमा भशेन CCTV घाले ताका मॉनिटरींग ना काय ना अशें जावपाय ना. सो त्या खातीर आमी पुलिसांक सांगिल्लें, तांणी सांगलां की आमी सगळो इस्टिमेट करून येता. एक तर CSR अंडर नाल्यार MPक आमी बरोवन हें हाडून वेवस्थीत मॉनिटरींग करून ताजे खंय तरी सर्विसींग पसून 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा अशेंच आमी तांकां दिवपाक पळयता. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. घेवया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. भोमा हायवेचो विस्तार जाता. गांवचो बळी वतलो म्हणून गांवचो लोक आक्रमक. आयतारा सभा घेवन गांवच्या लोकांनी भोमाक साल्वार करचो म्हणून सरकाराक उलो मारलो. पर्रीकारान भोमाक साल्वार करपाची भुमिका घेतिल्ली. BJP सरकारान ती खंय कायम दवरची. पंचायत खंय लोकां बरोबर बायपास करून खंय गांव साल्वार करचो. 4 गाडे गेले म्हणून काय जायना अशें म्हणणाऱ्या लोकांक सांगूंक सोदता की दुकानां गेली जाल्यार दुसरे कडेन खंय मेळटली, पण आमचो गांव सफर जातलो. आनी आमचो गांव आसा तो इल्लोसो गांव आसा. हितून मोठो वांटेकार म्हणटा तो प्रुडंट मिडिया, जेणे ह्या मुवमेंटान आमकां मास एक मोठें सहकार्य केलें. मनोहरबाईची उतरां तुमकां सांगता. त्या टायमार तेणें सांगलें बाबा रे ह्या गांवांत हो नॅशनल हायवे जावंक शकना. हो मनोहरबाईक कोणाचो आतां जो सरकार आसा तेणें सगळी चित्र हें आमचे नॅशनल हायवेचे आमच्या समोर हाडून दाखयल्लें. पूण थोडे मिसगायड करता. पंचायत तुमच्या बरोबर ना. आमी तुमकां सांगपाक सोदता आमी गांवा बरोबर आसा. फूल पंचायत गांवा बरोबर आसतली. नॅशनल हायवे खंयच्यान जाय आनी गांवची सुदरगत जावप आयज गोंयांत तशें पुऱ्या स्टेटींनी हायवे जाता. कारण हायवे करता आसतना लोकांक सगळें समर्थन घेवपाक जाय.
हो आमची जे ट्रेडिशन आयज हांगसर देवळां आसा आमकां 2 लाभलेली हे सगळे राखून हो रस्तो दुसरे कडल्यान खंयच्यान तरी डायवर्ट करचो अशी म्हाजी सगळ्यां कडेन मागणी आसा. हे बायपास जावपाकूच जाय. खोर्ले आनी बोमा गांव आख्ख्या गोंयान तुमी बायपास काडला जाल्यार आमच्या बोमान आनी कोल्लीम गांवांनूच हो घालो कित्याक घालता. आनी हो रस्तो जो आसा तो बाकीच्यांक बायपास केला तसो आमकांय दोगांकय बायपास करून दी. खंयच्यान तरी बसोन तेजेर तोडगो. सावड्ड्या गोंयचे मळार मल्टीपर्पज मेगा प्रकल्पा वयल्यान ग्रामसभा तापून तणाव. मेगा प्रकल्प जाय आनी नाका म्हणटल्यांचें वाजलें. पुलिसांनी मदीं पडून थंड करपाचो यत्न केलो, मात तणाव वाडिल्ल्यान निमाणे ग्रामसभा निर्णय घेनासतना कवळी. विशय खंय पंचायत संचालकाक धाडटले. प्रकल्पाचेर सरपंच आनी पंच खंय कायदेशीर सल्लो घेतले. बाकीचे भोंवतणचे लोक त्या एरियेंतल्यान मुख्य रस्तो म्हणून येता वतात आमी वापरतात. हो रस्तो ह्या नव्या प्रोजेक्टांक दाखोवना. उरफाटे इतली वर्सां आमकां थंय राखणदाराची सासायेची ती जागा गरजेची अत्यंत वाट आसा ती आनी रिलिजियस कामां खातीर जे आमचे एक्सेसीस आसात पळय त्यो सगळ्यो सोडून थंय कसलोच मेगा प्रोजेक्ट घेनासतना अन्य मार्गान ते जमनीचो वापर विकसीत केलो जाल्यार आमकां कांय ना हें मांडपा खातीर आमी आज हांगा येयले. ही मेगा प्रोजेक्टा विशयी जे लिगल एडवायस आसा तेच प्रमाणे आमी बॉडी ऑफ द मिटींग वयतली. सो दोनूय वटेच्यान जर सोल्युशन जायना सो आमी लिगल एडवायस घेवन मुखार वयतली. ओपोज फक्त कितें आसा आमच्यांनी हो एडमिनिस्ट्रेटर टायमार हो आमी लायसन्स पास केल्ले आसा. सो आतां त्या नंतर आमकां हितून इश्यू जाले की तितून कांय अशें करून रस्त्याचे प्रॉब्लेम आसा त्या प्रॉब्लेमा विशयी आमकां आतां कळ्ळां. सो आमी एम्बिकली सॉल्व करता म्हणून आमी तिचे भितर ट्राय केला पूण तितून आयज आमच्या ग्रामसभे भितर कांयच इश्यू अशें हाडले तेंच्यान दोनूय वटेच्यान कांयच डिस्कशनूय जालें ना कांय जालें ना. मेगा प्रोजेक्टाक अपोज करता, एक 2 ग्रुप जाला, एक अपोज करता आनी एक सपोर्ट करता. पंचायत निर्णय घेवंक शकले ना आनी खंय तरी मदींच तांकां ही मिटींग स्टॉप करपा पडली. कितले हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सावड्डे साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. नागपूर ते मुंबई प्रमाण नागपूर गोंय एक्सप्रेस हायवे करपाचो महाराष्ट्र सरकाराचो विचार चल्ला. नागपुराक लॉजिस्टीक हब करपाक हे एक्सप्रेस हायवे गरजेचे म्हणून महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुराक उलयला. हो हायवे खंय विदर्भ मराठवाड्यांतल्यान गोंयांक कनेक्ट जावपाचो. केंद्रीय हायवे मंत्री गडकरी कडेन खंय उलोवप चल्लां. आमचा प्रयत्न आहे की जसं नागपूर मुंबई आपण एक जोड दिला तसं एक अलाइनमेंट नागपूरपासून गोव्यापर्यंत न्यायचं आहे पूर्ण. आणि असा तो मराठवाड्यातला म्हणजे विदर्भ मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा हा दुसरा आहे. कारण आमचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदेजी यांनी असा मानस त्या ठिकाणी जाहीर केला आहे की 5000 किलोमीटरचे आम्हाला ॲक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे तयार करायचे आहेत 5000 किलोमीटर्स. आणि त्यामुळे नागपूरपासनं हैदराबाद असेल, नितीनजींच्या मदतीने नागपूर दिल्ली असेल, ही प्रत्येक कनेक्टिव्हिटी नागपूरला एकदा तुम्ही लॉजिस्टिक सुरू केलं की पूर्ण विदर्भ जो आहे त्याला त्याचा फायदा होणार आहे. रस्ते आदी सावन बाबत तातूंत रिपेर केल्ले रस्ते एक पावसाळो सुद्धा काडना. सावड्डे मडगांव मेन रस्त्याची तीच गत. रिपेर केल्ल्या रस्त्याच्या मदींच कोणे तरी ट्रॅफिक सेफ्टी कोण दवरला. कोणे आनी कित्याक दवरला कोणाकूच कल्पना ना. सायनबोर्डूय ना. घडये थंय फोंडकूल आसूये. आतां त्या कोणाक लागून एक्सिडेंट जावपाची परिस्थिती. हो कुडचडे मडगांव हायवे आनी खंय तरी हांगा मदींच एक कडेन एक ब्लॉक सो दवरला. मोस्टली स्टॉपर्सो आसा आनी फातर आसा दोनी सायडीन आनी सायडीन कांयच ना. बोर्ड ना, सायनबोर्ड ना, काय ना. आतां पळोवपाक गेल्यार हांगा झूप करून जर कोण गाडी आपल्याची विचारा आसता तेन्ना वयता आनी खंय तरी हांगा एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. हे कित्याक दवरला ते कांयच हांगा सायनबोर्ड ना, कितें काम चालू आसा हेजे बद्दल कांयच म्हायती ना. मदीं सारको सेंटर पळय तुमकां दिसता पळय सेंटराक आसता सारको खंय तरी हांगा अपघात जावपाची शक्यता आसा. जे खंयच्या डिपार्टमेंटान हेजेर तो हाडून दवरला रस्त्या मदीं आनी 2 फातर लायले. कित्याक लायले आनी कारण कितें ते बोर्ड सायनबोर्डा लागून कांयच समजना. आनी खंय तरी गाडी फास्ट येतना अकस्मात स्टॉप जातात आनी फाटल्यान जर गाडी फास्ट येयल्यान ती खंय तरी एक्सिडेंट जावपाचें हांगा
चान्सीस चड आसा. हेजेर ट्रॅफीक पुलिसान जे कुडचडें केपी एरिया आसा तेणी लक्ष घालपाक गरज आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर कुडचडेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसाईट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.